जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रगपात जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राच्या देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं ओडून आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भियो नाका धुवे, तुज्या बाबातान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाराच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजताले आनी लोक गोडबोड कोत्तालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, बाल सोरात चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली.